जिल्हा पंचायत वेंचणुकेन खुबशे कडेन बाबत परफॉर्मन्स केल्या उपरांत आतां आम आदमी पक्ष निकालाचो नियाळ करतले. पूण ताचे पयलीं तांणी एक्शन घेतली. प्रदेशाध्यक्ष अमित पालेकराक काडलो. कारणां मात आजून तांणी लोकां मदीं पावोवंक ना. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आम आदमी पक्षाच्यो गोंय प्रभारी आतिशी फुडल्या 2-3 दिसां भितर गोंयांत येवपाच्यो आसात आनी ताचे उपरांत पक्ष जिल्हा पंचायत वेंचणुकेच्या निकालाचो नियाळ करतलो. पक्ष सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण आतां म्हणसर पक्षा मुखार आसा ते निकालाचे आंकडे. 2020च्या जिल्हा पंचायत वेंचणुके उपरांत आम आदमी पक्षान सगळ्यांत पयलो निवडून हाडिल्लो उमेदवार दिलो. रॉयला फर्नांडीसाक हारोवन हॅन्झेल फर्नांडीस जिल्हा पंचायतीचेर वेंचून आयलो. ताचे उपरांत 2022चे वेंचणुकेन बाणावले आनी वेळी हांगासर आम आदमी पक्षान आमदार वेंचून हाडले. मात हॅन्झेलचो कार्यकाळ मदींच सोंपलो. ताणें दिल्ले OBC सर्टिफिकेटा वयल्यान ताका डिस्क्वॉलिफाय केलो. मागीर जाल्ले पोट वेंचणुकेन काँग्रेसीच्या फाटबळाक जोझेफ पिमेंता वेंचून आयलो. सध्या जोझेफ पडला आनी कोलव्या सिटा वयल्यान आपाचो उमेदवार जिखून आयलो. जिल्हा पंचायतीचे निकाल पळोवन आम आदमी पक्षाक धक्को बसला. तांणी प्रदेशाध्यक्ष अमित पालेकराक काडलो आनी ताच्या सुवातीचेर श्रीकृष्ण परबाक हाडलो. सगळ्यांक दिसलें की पक्षान नियाळ केलो आनी अमिताक कुशीक काडलो. म्हणून सध्या मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पक्ष नियाळ करपाचोच आसा. मागीर प्रश्न पडटा की अमिताक काडलो तरी कित्याक? एलायन्सच्या फावरार उलयलो म्हणून जर काडलो जाल्यार हो निर्णय कोणें घेतलो? बसका खंय जाली? आतां सद्याची परिस्थिती पळयल्यार तरी आम आदमी पक्षाक गोंयांत चिंतन बैठक घेवपाची गरज आसा. तुमी पळयतात GNH.